सनातन संस्थेचे साधक बॉम्बस्फोट प्रकरणात सापडल्यात। सनातन संस्था लोकांमदी वाद जावचो म्हूण हे प्रकार सनातन संस्था कडल्यान परते सिद्ध जाला। भौशीक बांधकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर मंत्री असल्यान सनातन संस्थेचेर कारवाय जाय तशी जायना म्हूण ढवळीकराचे मंत्रीपद मंत्रिमंडळांतल्यान काडचे अशी मागणी आनी आरोप आम आदमी पक्षाचो सरचिटणीस प्रदीप पाडगांवकारान केला। दाभोळकर, पानसरे, गौरी लंके हांच्या अशा सारकिल्यांची हत्या सुद्धा जाल्या आणि त्याच धर्तेर गोंयांत 2008 स्फोट जाल्ले नरकासूर करतना नरकासूर आमकां नाका, नरकासुराची वृत्ती आमच्या गोंयांत नाका अशें मागणी करून सनातनाच्या संस्थेच्या साधकांनी दुबावीतपणान तेन्ना हल्लो केलो असो आरोप जातालो। मागीर मदीं तो आरोप सारको खर जायत गेलो, पूण ताजेर केन्नाच कांय सरकारान पावल उखल्लें ना। प्रवीण टोगाडिया सारकिल्या गोंयांत येवपाक बंदी घालता। प्रमोद मुतालिकान अशें कितें केलां? आनी जर प्रमोद मुतालिका सारकिलो जर गोंयांत येवंक शकना, ताजेर बंदी घालता जाल्यार सनातनाक हांगा कायमची बंदी घालपाक जाय। सनातन संस्थेचे जे CL पाटील हो फोंड्यां जेन्ना इन्स्पेक्टर आशिल्लो ताणें थंय काल क्लियर सांगलां इंडिया टुडेचेर की आपूण ही फायल फुडें धाडलेली DYSP, SP आनी DG पर्यंत गेल्ली आनी DG कडसून ती सकयल आयल्या। गोंयचें वातावरण इतलें सैमीक सुंदर आनी त्या वातावरणात आमचो DG मुक्तर चंदर तो फ्लूट वाजयता, ताका संगीत आवडटा, पण अशा परिस्थितीत तो फक्त म्युझिक वाजयत बसतलो आनी गोंयची सगळी वाट लागतली काय कितें असो आमकां प्रश्न पडला। जेन्ना एक पुलीस खात्या कडेन चौकशी करपाचे खातीर कितें एक प्रकरण मेळटा तांच्यांनी ते चौकशी करून सारकें तडी करूंक जाय, पूण तें जायनासतना राजकारण्याच्या प्रेशराचेर चेपणां सकयल हें सगळें हांगा तशेंच उरता आनी ढवळीकारा सारकिल्ल्या मनशाचे फक्त हेवटेंतल्यान तेवटेन उडयो मारून ह्या त्या पक्षान करून मंत्रीपद घेवन सादता। आमची मागणी सरकारान ताबडतोब ताका मंत्रिमंडळांतल्यान देंवोवचो। आमी ताचो राजिनामो मागिना, कित्याक तो राजिनामो दिवचो ना। सो आमी म्हणटा मंत्रिमंडळांतसून ताका आत्ताच्या आत्ता आयच्या आयज सरकारान देंवोवचो। सुदीन ढवळीकराची बायल सनातन संस्थेची मुखेली आसा। सनातन संस्थेन कितें आतंकवादी कारवाय केल्यार सुदीन ढवळीकर मंत्री आशिल्ल्यान सारकी जायना म्हूण ढवळीकराक मंत्रीपदा वयल्यान काडपाची गरज आसा अशें आपाचो उत्तर गोंय अध्यक्ष सुनील सिग्नापूरकारान सांगलें। ढवळीकराची बायल इज द हेड ऑफ द सनातन, ते इन्वॉल्वमेंट इज देयर, पण तेंचे कोणी ऐकलें ना आनी तेंचेर पॉलिटिकल प्रेशर येवन ही जाल्ली तेन्ना जी इन्क्वायरी चल्लेली तांकां दामले गेले। स्पश्ट दिसून येता की इज अ टेरर ग्रूप आनी ही जी संस्थाची हेड आसली ती आमचे हो PWD मिनिस्टर ढवळीकराची बायल। ताका कितें ताका काँग्रेसी गट आनी BJP गट he is good to both the government, so it is easy for him to bring political pressure on the Goa police. So तांकां ते कार्य करूंक दिल्लें ना। हो जो करप्ट जो ढवळीकर आसा हे संस्था आपले वोट आपल्या खातीर आपले जे करप्ट जे कॉन्ट्रॅक्टरांकडून पयशे येता हांकां ते पयशे घेवन हे यूज करप आपले वोट पॉलिटिकल गेन, वोट बँकिंग हे ग्रुप्स करप, तांकां कितें संस्थाक पयशे दिवप आनी तेंचे एक्टिविटीज करप हे तेंचें कार्य हे चल्लेलें आसा। आमी डिमांड करता हे आमच्या CMाक की हेका रेजिग्नेशन इमिडिएटली गव्हर्मेंटाचो काडून उडोवपाचो। पुलिसांनी बॉम्बस्फोट प्रकरणात चौकशी केल्ली, त्या प्रकरणाची चौकशी खंय पावल्या, तशेंच चौकशी करून पुलिशेन तयार केल्ल्या अहवालाचें कितें जालें हाचें उत्तर सरकारान लोकांक दिवचें अशी मागणी आपाचो एल्विस गोमसान केल्या। कालच्या जे एक्सपोजेन अशें सिद्ध जाला की 2 पुलीस ऑफिसरांनी सांगलां की इन्व्हेस्टिगेशन ताचे बद्दल जे केल्लें तें ताजेर पॉलिटिकल प्रेशर येवन तें खंय तरी रद्द जालें म्हणून। आम आदमी पार्टी डजंट वॉन्ट टू पॉलिटिसायज एनीथींग बिकॉज दीस इज अ व्हेरी सिरियस मॅटर। हातून पॉलिटिक्स खेळपाचो विशय ना। आमकां इतलेंच सांगपाचें आसा की जेन्ना पळय ह्या पुलीस ऑफिसरांनी इनपुट्स दिल्ले हे इनपुट्साचें जालें कितें आनी कितें एक्शन घेतलें गेलें इतलेंच आम आदमी पार्टी मागता की सरकारान हें जाहीर करचें आनी सिरियसली घेवचो हो इशू जो आसा वीच हॅज गॉट वायड रेमिफिकेशन्स ऑन द फ्युचर ऑफ गोवा। एका सायडीन फॉर्मलीन घालून स्लो पॉयझनिंग चल्लां गोंयकारांचें, दुसरे सायडीन हांगा डेडली मिक्सचर तयार केलां आनी हें तयार केन्ना करून फोडटले आनी गोंयकारांक नश्ट करतले हातून आमकां खबर ना, बट दॅट इज अ जॉब ऑफ द इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीज। पूण आमकां इतलेंच सांगपाचें आसा की सिरियसली घेया हो इशू
आनी इन्वेस्टिगेशन करात. कित्याक मंत्री जो आसा सुदीन ढवळीकर हाचो आस्पाव हितून आसा हें पयलीं सिद्ध जाल्लें आसा. आमी सांगना हें पयलींच्यान म्हणीत आयल्या. कित्याक ताजे रिलेटिव्स हे सगळे त्या संस्थेन आसा. आनी जर आज गोंया भितर एका पुलीस ऑफिसराक तितून एंट्री मारून काम करूंक मेळना जाल्यार ही यंत्रणा कित्याक जाय. बारीक ऑफिसरांक बारीक ते ऑफिसर कॉमन मॅनाक धरून दोन थापटां मारपाकूच जाय आमकां. तर वन्स अगेन वी डिमांड अ थरो इन्वेस्टिगेशन एंड वॉट हॅज हॅपन्ड between the time from the time the police officers have given the inputs and till now.